हाचे फुडें भटक्या गोरवांक लागून अपघातान मरण आयल्यार संबंधीत गोरवांच्या दनयाचेर गुन्यांव नोंद करपाचो कायदो फुडल्या अधिवेशनात हाडटलो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें आश्वासन. मात जर कामधेनू येवजणे अंतर्गत घेतिल्ल्या गोरवांचो समावेश आसत तर त्या दनयांक ह्या येवजणेचो लाव परत मेळचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. फाटल्या 5 वर्सांत भटक्या गोरवांक लागून जाल्ले 73 अपघातांत 13 लोकांक मरण आयले. मात ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्याचेरूच केसी नोंद जाल्यात असो धक्कादायक खुलासो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत करून अशा प्रकरणात गोरवांच्या दनयांचेर कारवायेची मागणी केली. फुडल्या अधिवेशनात अपघातांत मरण आयल्यार संबंधीत गोरवांच्या दनयाचेर गुन्यांव नोंद करपाचो कायदो हाडटा अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें. 13 लोक भायर पडले गेल्या 5 वर्सांत अकॉर्डिंग टू द आन्सर. 73 एक्सिडेंट जाले. आतां जो खवसता ताजेर केस घालता तूं? हें दीस इज व्हेरी ऑड न्ही. अरे तो मेला कित्याक ताजे मदीं एक गाय येवन न्हिदिल्ली, तो मरतात, केस ताजेर जाता ना. स्पीकर सर, हाजे खातीर हांव एक मागतां, एक जर रिव्ह्यू घेतलो विलेज पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीज, तुज्या आन्सरा प्रमाणे 29 लोकल बॉडीज हॅव मेड एन अटेम्प्ट टू रिमूव कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट्स. 24-25 7च लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट. कितल्यो बॉडीज आहा? 191 पंचायती आहा. कितल्यो? 13 म्युनिसिपालिटी आहा. हातूंत 7 लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड द कॅटल. आमी काडटात आनी लोकल बॉडीचेर घालतात. रोड एक्सिडेंट जाता तसो कायदो स्ट्रॉंग ना, पूण आमी होम डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आहा, हे आपल्या कायद्या प्रमाणे ते फायन मारता. पण जेन्ना आतां प्रश्न वयर येता, आतां जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की 7 ज्यो थोड्योच पंचायती करता, ज्यो पंचायती आमी फंडींग करता, MOU करून आमी ती गोरवां उखलतात, ते पंचायतो हिशोब आमचे कडेन आसता. ज्यो MOU ना तेंचे कडेन आमकां संपर्क येयना. पूण जेन्ना आतां ऑनरेबल MLAन सांगल्या प्रमाणे आमी तेजेर कायदो करपाचे जावं कितें वे आवट काडपाचे विचार करता. म्हणजे एक मानादीक आमदारान म्हटलां त्या प्रमाणे गोरवां खातीर कोण तरी स्कुटरीन वता तो किंवा गाडयेन वता तो मरून वता आनी ताजेर केस रजिस्टर्ड जाता, परत ती केस कंटिन्यू उरता. कोणूच ओनर ते आपले गोरू म्हणून मागीर फुडें येना. जर एखाद्या गाडये पोंदा गोरू मरत जाल्यार तो आपले गोरू म्हणून येता, म्हणजे आपली गाय ती, आपलो बैल तो, आनी तेज्या आपल्याक आतां तूं पयशे दी म्हणून तो क्लेमूय करता. 25,000 रुपया दी, 50,000, नाल्यार तुजी गाडी सोडिना आनी बाबडे भायले कोण आसा जाल्यार तांकां दिवचें पडटा. हे सगळें कन्सिडर करून म्हणजे 100% वेटरनरी डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी लोकल बॉडीज ह्या सगळ्यांक कन्सिडर करून 100% पंचायती आनी अर्बन बॉडी यांच्या कडेन एग्रीमेंट सायन करून घेता. गोशाळा आतां पर्यंत फक्त 6 काय 7 गोशाळा आसा. आमी म्हणटा की हें तशें काम गव्हर्मेंट डायरेक्ट पळोवपाक शकना. त्या खातीर गोशाळा अजुनूय बी जेका ओपन करपाक जाय ताका ज्या जाग्यार जर गव्हर्मेंट जागा आसत जाल्यार गव्हर्मेंट जागा सुद्दां लिजाक दिवन त्यो गोशाळा सुरवात करता. कारण गोरवां आनी कुत्री हे दोनूय खूब मोठे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही, हे बिचांचेर आनी रोडाचेर आमकां जावपाक लागलेले आसा. आनी ते कन्सर्न म्हणजे ओनर जो आहा पळय न्ही ताजेर केस फायल करपाचे हांव प्रोविजन्स कितें आसा पळय न्हू ती पळोवन म्हणजे ताजेर फायल करपाक सुरवात करपाक जाय हांव सांगता. मात जर भटक्या गोरवां मदीं कामधेनू येवजणे अंतर्गत लाव घेतिल्ल्या गोरवांचो समावेश आसत तर संबंधीत दनयांचेर कारवाय ही जातलीच. तशेंच तांकां ह्या येवजणेचो लाव मेळपाचेंय बंद जातलें अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलें. आमच्यो कामधेनूच्यो गायी ज्यो आहा पळय न्ही घेतल्या त्यो सुद्दां आतां सोडपाक लागलेल्या. म्हणजे दूध काडून जाल्यार तांकां कित्याक सोडटात? ते सोडटात म्हणजे कशें आसा, ते दूध काडलें काय ना, दूध काडलें काय सोडून दिल्यो. म्हणजे एक्चुअली हांवें त्या खातीर म्हटलां आमी निदान कामधेनूच्यो गायो आहा पळय जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता, ताका चीप लायिल्ली आसता, कानाक चीप लायिल्ली, ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केला. तें नोटिफिकेशन तो काडटा. तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हॅन्स फोर्थ कामधेनूची स्किमूय मेळची ना आनी कामधेनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले. ते आमी तितके स्ट्रिक्ट करता. हांगा आय एम टॉकिंग बेसिकली ओन्ली ऑफ एक्सिडंट्स. एक्सिडंट जाता कोणा खातीर? एक्सिडंट जाता गाय रस्त्यार बसल्या म्हणून ताचे खातीर. गायचे ओनराचेर कांय एक्शन जायना, मनीस मरता आनी वता. तुमी कायदो प्रपोज कर. तुमी कायदे अशेच हाडटात मरे, फटफट करून हाडटा मरे कितले कायदे. हो हाडा मरे तुमी. तुमकां पडूं ना दिसता लोक कोण मरता तांचे पडूं ना तुमकां फक्त कन्वर्जनाचे कायदे हाडटात. कायदो करा मरे तुमी. म्हाका करता म्हणून सांगलें आमी. ना स्पीकर सर, अश्युरन्स दिया तुमी कायदो ड्राफ्ट करता. आमी फुडलें सेशन जेन्ना जातलें पळय न्ही तेन्ना आमी एक कायदो जो आहा पळय तेच्या खातीर आनी ताका बजेट हेडूय जाय पडटलो तुका. ती पंचायतीच्यान प्रोविजन सगळें करता आमी. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या हातांत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.